सामकी ग्रीनरी. हे गायज, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुमी? आय होप तुमी सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. आणि आयचो व्हिडिओ स्टार्ट करताच गुड मॉर्निंग म्हणचे ना, कारण आयचो व्हिडिओ सुद्धा हांवें म्हणटा तसो लेटूच स्टार्ट केला. आयजूय म्हाका लेटूच जालो व्हिडिओ स्टार्ट करपाक. आणि आयज न्हाता बिता म्हणसर पुजा बीन करता म्हणसर भरपूर लेट जालो, कारण आयज होळी आसा न्हय. सो हॅप्पी होळी तुमकां सगळें. आणि फाल्यां आसा ती म्हटल्यार रंगपंचमी. थोडी जाणां फाल्यां खेळटात आणि आमची तर लेट आसा, भरपूर लेट आसा. आणि होळी जी आसा न्हय आमची ती सांजची घालतले. पॉसिबल जाल्यार तुमचे बरोबर शेअर करतलेच हांव. आणि मम्मी भितर आसा, मम्मीचें जेवण करप बीन चालू आसा. थोडेशें जेवण तिणी करून घेतलें आणि आतां गोडशें करपाचें आसा. ते डाळ बीन तिणी उकडून घेतलेली आसा. आणि तेज्या भायर फाल्यां रंगपंचमी थोडी जाणां खेळटात. म्हटल्यार होळी जावन दुसरे दिसा खेळटात. आमची जी आसा न्हय ती 7 दिसांची धुळवट आसता. थोड्यांची 5 दिसांची आसता, थोड्यांची 7 दिसांची आसता. सो आमची 7 दिसांची 7व्या दिसा आमी धुळवट खेळटा. आणि तेच्या मागीर आमची पालखी बीन आसता. हे मागीर फुडें ब्लॉग्स येतलेच, ते तुमकां पळोवंक गावतलेच. आणि गुलार म्हटल्यार न्हय खूब मज्जा येता सामकी, रोमट बीन म्हटल्यार. आणि आतां आमी गांवान आसा म्हटल्यार न्हय डेली अशें रोमट बीन येता मांडाचेर बीन. ते पळोवपाक खूब मजा येता सामकी. आणि संजय गेले थंयूय आयज सगळ्यांचीच होळी आसा. फाल्यां तेंचे गडे बीन आतां स्टार्ट जातले. सो हांवें ताका सांगलां की आयज जर तूं होळयेक वचत जाल्यार वयतलोच तो, बट तो शूट बीन करपाक न्हय लजता. ताका शूट बीन करपाक आवडना तितलें, पेशन्स ना तेजे कडेन. तरी पण हांवें ताका सांगलां होळयेक तूं वच आनी स्पेशली शूट कर, म्हणजे म्हाका म्हाज्या व्हिवर्सांक दाखोवंक गावतलें. म्हाजो कांय प्लॅन ना ह्या वर्सा गड्यांक बीन वचपाचो. हरशीं हांव वर्साच्या वर्सा वयतालेंच, मावशेगेर बी वयतालें आनी संजूगेर बीन वयतालें. आतां खुबश्या जाणांनी म्हाका सांगलेलें की गड्यांक येयलेलें सुप्रिया स्पेशली आमकां कॉन्टेक्ट कर, आपल्याक मेळोंक जाय म्हणून. अशें म्हाका थोड्याशे व्हिवर्सान वॉट्सॅपार ऑलरेडी सांगून दवरलेलें. बट म्हाजो कांय प्लॅनिंग ना गड्यांक वचपाचो. आणि संजयाक हांवें सांगलां की तूं गेलो म्हटल्यार तो वयतात एक्चुली, तूं वच आनी शूट कर, म्हणजे तुमची होळी कशी कितें घालता बी. म्हटल्यार फूल रातभर तेंचे हें आसता. होळी बीन घालतना एक वेगळीच मजा येता साळांतली होळी बीन पळोवपाक. सो पॉसिबल जालें मागीर एंडाक हांव तो व्हिडिओ कंटिन्यू करतलें, सपोज तेणी शूट केलें जाल्यार. आणि हांव थोडेशें आतां किचनांतलें करून घेतलें. आणि तेज्या उपरांत आमच्या हांगसर होळी घालतात न्हय काळोबा कडेन, थंय बी तुमकां थोडेशें शूट करून दाखयतलें की आमची होळी खंय आसता ती. आमच्या हांगसर आंगणांसून दिसता ती होळी बीन घालता ती. सो दाखयता तुमकां. आणि लेट जाता एक्चुली होळी बीन घालता म्हणसर. सो कोण लेडीज नासता थंय, सगळे जेंट्सूच आसता होळी घालतना आमची हांगसरा. सो ताका लागून शूट करपाक पॉसिबल जालेंच जाल्यार पळोवया कशें कितें. ओके, सो चलात तर. आणि परत एकदा तुमकां हॅप्पी होळी. केंस धुले न्हय आयज, ताका लागून खंयच्या खंयत आसा सामकें. आणि मम्मी बसल्या टी व्ही पळयता. सो चलात. मेन दाळ बीन न्हय उकडून घेतल्या. आतां फकत नाल्लाचो रस घालपाचो आनी गोडशें करून घेवपाचें. हे पळयात, आयज आमगेर मणगणें बरें सामकें. थोडेशे ड्राय फ्रुट्स बीन घालतलें हांव आतां, मागीर बरें लागता. शेंगदाण्याचो पावडर बी आतां भितर घालता. नाल्लाचो रस, गोड इल्लेशें उडोवपाक जाय. इल्लेशें घातला तिने, मातशें कमी आसा सो घालतलें हांव. तुवें घातला न्हू पयलीं, हे थोडेशें पुरो मगे. मम्मीन ऑलरेडी न्हय घातला थोडेशें गोड, खंय थोडेशें घालता. आनी मिक्स करून घेता. ऑलरेडी हेची रेसिपी हांवें शेअर केल्या, मणगणें कशें कितें करता तें. आतां घालता रस. मम्मीन ऑलरेडी काडून दवरलेलो. जालें. वेलची घातली, वाटतना घातली, सगळें घातला मम्मी. आतां खतखतो काडलो का जालो. हे पळयात. जाल्यार म्हज्या किचनान व्हडलेशें काम नासलें. मम्मीन दाळ बीन सगळी उकडून घेतलेली, फकत ते बाकीचो प्रोसेस आसलो तो हांवें करून घेतलो. आनी आतां हांव काळोबा कडेन वयतलें, थोडेशें तुमचे बरोबर शेअर करतलें, शूट करतलें थोडेशें. आनी दनपार जावच्या पयलीं वचोन येता, कारण मागीर दनपारचो कोण नासता थंय.
तेका लागून कोणाची जाग नसता सो वयता तुमच्या बरोबर थोडेशे क्लिप शेअर करता. आणि फाल्यां गिरण आसा खंय ना एकदम कडक अशें गिरण आसा. मम्मी आतांच म्हणटाली गिरण आसा खंय फाल्यां आनी जेवण बीन तशें कांय ना म्हणून. सो पळोवया फाल्यां गिरणाचें कशें कितें जाता तें, कारण खुबशीं जाणां फाल्यां कलर बीन खेळटलीं. सो मदींच गिरण खंयचें येयलें ना. तर आसूं न्ही, चला आमी काळोबा कडेन पयलीं वचून येवया आनी मागीर सो सल्ल्या हांव भायर काळोबा कडेन वचपाक. आतां तुमकां दाखयता म्हटल्यार आमची होळी जी आसा न्हय ती खंय घालतात ती. आनी हलकेशें अशें वत आसा. सो आमच्या घराच्या तोंडा मुखारूच घालतात होळी. आमच्या घरा कडसून सारकी दिसता म्हटल्यार आंगणानसून. आनी आतां सद्या कोण नासतले हांगसर, सगळे सांजचे येतले. सांजच्या टायमार सगळे येतात होळी घालतना. आनी हे पळयात काळोबा कडेन न्हय बरें दिसता. आनी गरमीच्या दिसांनी न्हय सगळे बॉयज बीन न्हय हांगसरूच अशे बसतात. हे पळयात काळोबा कडेन पावले हांव. लास्ट टायम जी होळी घातलेली न्हय ती आसा ही पळयात. मागीर ती कट करता न्हय. आतां ही काडटले आनी हितून मागीर न्यू होळी घालतले. हे पळयात सो वातावरण न्हय भरपूर बरें आसा हांगसर. असो लास्ट टायम न्हय भंडारो आसला न्हय तेन्ना हे घातलेले चुली बीन घातलेले. सो वातावरण न्हय भरपूर बरें आसता. भायरसून दाखयता तुमकां काळोबा कडेन. आनी तेच्या उपरांत मागीर भितर वयता. हे पळयात भायरसून अशें आसा. आनी सायडीकूच हॉल आसा हांगसर न्हय जेन्ना पुजा आसता तेन्ना हांगसर जेवण बीन आसता. हे पळयात बरें दिसता सामकें. सो आतां भितर वयता आनी दाखयता तुमकां हां. कारण न्हय गरमीच्या दिसांनी न्हय भरपूर अशे भुरगे बसतात, जेंट्स बसतात वारें घेवपाक. सो हे पळयात चला बरें आसा पळयात सामकी ग्रीनरी, हिरवेगार सामकें बरें दिसता. हे पळयात भरपूर बरें आहा पळयात. आनी हेच्या पोंदां न्हय उदक आसा. आनी काळोबा कडेन हें अशें आसा. हे पळयात. सो चला आतां वयता हांव. सांजच्या टायमार मजा आसतली हांगसर. सगळे जाणां सांजच्या टायमार वतले. आतां हांगसर कोण ना. सो चला चप्पल काडलेले हांगसर हांवें. आनी हांगसर मागीर सांजच्या टायमार होळी घालतले. ते मागीर तुमकां दाखयता आतां व्हिडियो घालतलेच. चला तोरां न्हय पडपाक स्टार्ट जाली ही पळयात हांगसर. दिसता आसतली तुमकां आख्खे रस्तभर न्हय आतां तोरां पडटलीं. आनी आमच्या आंगणानसून सारकी होळी बीन दिसता. बरे तरेन दिसता वयर चडटना बीन अशें. हे पळयात मागीर थोड्या दिसांनी हांगसर घोटांय बीन पडटली. ज्या हिसपान आतां तोरां पडटा न्हय तेजे डबलीन घोटां पडटलीं पळयात. तर चला हलकेशें वत आसा. सो गायज आतां हांव न्हय संजून कॅप्चर केल्ले व्हिडियो आसा ते फुडें हांव कंटिन्यू करता. जशें की हांवें तुमकां ऑलरेडी सांगलेलें की तो थोडेशें शूट करपाचें आहा म्हणून. आनी तेच बरोबर आमच्या हांगासली होळी कॅप्चर करूंक म्हाका पॉसिबल जावकूच ना. सो डायरेक्ट आतां हांव संजूनचें शूट केलां तेच कंटिन्यू करता. आनी ही जी होळी पळयता न्हय ती साळांतली होळी ना. साळांतली होळी डिफरंट आसता. ही जी होळी पळयता ती संजू गेल्या मूळ देवाची आसा. म्हटल्यार तेजो सडनली प्लॅन जालो मूळ देवाक वचपाचो म्हटल्यार मूळ गांवांत वचपाचो. सो मूळ गांवांत तेंच्या कशें कितें होळी घालता हें तेणी सगळें कॅप्चर केल्लें आसा स्पेशली आमच्या व्ह्युअर्सांक लागून. सो तुमी एन्जॉय करा. आनी ह्या व्हिडियोन न्हय 2 होळी आसा. दोनूय तेंच्या मूळ देवाकूच अशें घातलेले आसा म्हटल्यार मूळ गांवांत घातलेले आसा. सो चला तर तुमी एन्जॉय करा जे संजून शूट केलां तें. आनी तुमचे बरोबर हांवूय फस्ट टायमूच अशें पळयता तेंच्या मूळ गांवांत कशें कितें होळी बीन घालता तें.
सो चला एन्जॉय करा आणि मला कमेंट करून सांगा तुमच्या थंय सुद्धा कशी होळी घातली जाता ती. सो चला तर. नाही रे वाकडी जा रे ती मधी पॉंग आ रे ती मनोज बघा मुना बस बस जास्त बरे आमचं माग मला घेऊ नका. ये प्रताप जागते रहो बजाते ओए